नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। उच्च शिक्षणात सुधारणा हाडपाक घेतले IITचो आधार। NITत गोंयकारां खातीर 50% जागे राखीव। इंजिनियर चार्टर्ड अकाउंटंट पासून आता जावंक शकतले PSI। मुख्यमंत्र्याची विधानसभेत घोषणा। पणजेचे महापौर आणि उपमहापौर पदाचेर बाबूश मोन्सेराताच्या पॅनलाचो शेक। सुरेंद्र फुर्ताद मेयर, बाबूशाचोच बेंटो लॉरेन्स उपमहापौर। बाबूश म्हणटा पर्रीकाराक लज। फॅमिली प्लॅनिंगाक लागून शाळांतलो भुरग्यांचो आंकडो देंवला। शाळा एकठांय हाडल्यो जाल्यारच सारक्यो चलतल्यो। मुख्यमंत्र्याचे वक्तव्य। 268 मुळावे शाळांनी 15 परस कमी भुरगे। शिगम्यावेल्या दादल्यांच्या मक्तेदारीक सावड्डे कुडचडेच्या बायलांनी दिलें आव्हान। रोमटा मेळाचो केलो शिगमो। बायलांची तोखणाय करपा सारकी कामगिरी। आणि खेळांत वास्कोच्या सुधारित टिळक मैदानाचे खेळा मंत्री रमेश तवडकरान केले उक्तावण। साळगांवकार आणि प्रयाग युनायटेडा मदीं जाली पयली मॅच। खबरो विस्तारान। चार्टर्ड अकाउंटंट वा इंजिनियर आता पुलीस उपनिरीक्षक जावंक शकतात। पुलीस उपनिरीक्षकाच्या भरतीचे नेम आणि नियम बदलून फुडल्या महिन्यात अधिसुचोवणी काडटले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। तशेंच ह्या पदा खातीर वयाची मर्यादा 25 वयल्यान 28 व्हरतले। गोंयांत येवपी नियोजीत NITत 50% सीट गोंयकारां खातीर राखीव दवरतले अशें शिक्षण मंत्र्यान सांगले। उच्च शिक्षण पद्दतीन सुदारणा हाडपा खातीर मुख्यमंत्री IITचो आधार घेतले। Science is being used to commit crime also. In such circumstances, I feel that some of the PSIs should be chartered accountant. Some of the PSIs should be engineering experts. Some, हांव सगळे म्हणना, maybe 10%, 15%. आयज म्हाका सांगपाक आनंद जाता की PSIच्या हातून amendment already हांवें केल्लें आसा, जातून भितर along with other graduates हे polytechnic qualification is being accepted for purpose of PSI post. आनी एक गोष्ट केल्या ती सांगता, कारण हे शिक्षणाची आहा म्हणून वयूय बरोबर 28 वर्सां केल्ले आसा, कारण वी वॉन्ट स्टाफ हू हॅव LLB नॉलेज, वी हॅव स्टाफ हू आर MBAs, हू हॅव MCO, हू हॅव डन पोस्ट ग्रॅज्युएशन. 25 वर्सांचे रिस्ट्रिक्शन आशिल्ले. ह्या फाटल्या हाका लागना, रिक्रुटमेंट चालू आहा ताका लागना, फुडल्या हाका लागत जाता. RR आमी बदलल्या, येणाऱ्या 15 दिसांनी म्हयन्या भितर नोटिफिकेशन येतलें. आनी शेवटी हातून एक झगडी आशिल्ली, ती झगडी हांवें सेटल करून घेतल्या. म्हणजे 50% सीट गोंयकारांक रिजर्व आसूंक जाय. नाजाल्यार आमी गोंयांत अनेकदां फायली इन्स्टिट्यूशनां हाडटात आनी ते कांय कॅरूच करना मागीर आमकां. त्यामुळे हातून भितर ते प्रोविजन आसा. इलेक्ट्रॉनीक आनी हे कॉम्प्युटर सायन्स बी आसा पळय, तातूंत 3Dचे प्रिंटींग टॅक्नॉलॉजीचो कोर्स फुडल्या वर्सा इंट्रोड्यूस करपाचो म्हजो प्रयत्न आहा. 3D ही नवी टॅक्नॉलॉजी आयल्या, जाचेर तुमी कॉम्प्लिकेटेड वस्तू गोंयांत तयार जाता, खूब जाणांक खबर ना. एज्युकेशन हबाची कॉन्सेप्ट आसा. ह्या डिसेंबराच्या पयलीं ताजेर आमी वर्किंग सुरू करतले. म्हणजे फुडल्या एकाडेमीक इयराक सम गूड कॉलेजीस इन डिफरंट फिल्ड्स कॅन कम. लॉ कॉलेजीस कॅन, टॉप लॉ कॉलेज कॅन कम, टॉप इंजिनियरींग मॅनेजमेंट कॉलेज कॅन कम. स्पिकर सर हांव इतलेंच सांगता की बर्सरी स्कीम वील कम इन टू फोर्स बिफोर दीस एकाडेमीक इयर. कल्पना अशी आहे की बारीक बारीक कोर्स जर तूं ग्रांट इन एड आसत जाल्यार ताका पयशे भुरग्यांक पे करपाक जमना. एकदां पेरंट्सांक एकदम 50,000, 30,000 म्हणून आमी अशें केलां की 45,000 रुपया पर्यंत ज्या कोर्साची फी आसा ताका 30,000 रुपया पर्यंत बर्सरीच्या अंडर इंट्रस्ट फ्री लोन मेळटले. गॅरंटी बी कांय गरज ना, स्वताची सही हाज्या पलीकडे एब्सोल्युटली आवश्यक ना. निमणो सुरेंद्र फुर्ताद पणजेचो महापौर जालो. बिरेस्तारा जाल्ल्या वेंचणुकेत भाजपाचो तेंको आशिल्ल्या टोनी रॉड्रिगीसाक 14 जाल्यार बाबूश मोन्सेराताचो तेंको आशिल्ल्या सुरेंद्र फुर्तादोक 16 मतां मेळ्ळीं. बाबूश मोन्सेराताच्या गटांतलो बेंटो लॉरेन्स उपमहापौर जालो.
एका वर्सा उपरांत ही महापालिका भाजपाच्या हातांतल्यान गेली. दोनूय जागे बाबुशान जिखले. बाबुश म्हणटा पर्रीकाराक लज. पणजे महापौर आणि उपमहापौराची वेंचणूक बिरेस्तारा जाली. वेंचणूक अधिकारी म्हूण महापालिका आयुक्त संजीत रॉड्रिगीसान काम पळयलें. गुप्त पद्दतीन हे मतदान जालें. महापौर आणि उपमहापौराची वेंचणूक वांगडाच जाली. सत्ताधारी भाजपाचो तेंको आशिल्ले उमेदवार टोनी रॉड्रिगीसाक 14 जाल्यार सुरेंद्र फुर्तादोक 16 मतां मेळ्ळीं. सुरेंद्र फुर्तादो 16 मतांनी वेंचणूक जिखलो. उपमहापौराच्या वेंचणुकेन बाबुश पंगडाचो उमेदवार बेंटो लॉरेन्सूय 2 मतांनी जैतिवंत जालो. शुभम चोपडेकाराक 14 मतां पडलीं. भाजपाचो तेंको आशिल्लो उमेदवार महापौर वेंचणुकेन पडलो ही मुख्यमंत्र्याक लजेची गजाल अशी प्रतिक्रिया आमदार बाबुश मोन्सेरातान उक्तायली. Fight is there only, it is good for people to see, and it is. I always believe when you get kicked, you become more stronger. So we came out victorious, and we came out very strong. It is in fact a shame to the chief minister. He should hang his head in disgrace. दर शेनवारा एका वॉर्डाक भेट दिवन आपूण नगरसेवका वांगडा उदरगती विशीं भासाभास करतलो अशें नवो महापौर सुरेंद्र फुर्तादोन सांगलें. पणजे महापालिके खातीर चडांत चड निधी मेळोवपा खातीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा लागीं चर्चा करतलो अशें फुर्तादोन सांगलें. I do not know why the officer in charge was so much in a hurry to send notice. It is good that he has done, but he should have waited for 2 days for us, for the new committee to decide how to go about. Anyway, let the law take its own course. What about any time frame for the market scam and all? I have just taken 2 minutes back. Yeah. Let me sit with that officer, inquiry officer, and I'll get back to you. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. बारीक शाळा एकेकडेन हाडल्या शिवाय मुळाव्या शाळांचो दर्जो सुधारचो ना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केलां. पालक आपल्या भुरग्यांक बऱ्या शिक्षणा खातीर म्हूण शारांतल्या शाळांनी घालपाक लागला. तशेंच यशस्वी फॅमिली प्लॅनिंगाक लागून भुरग्याचो आंकडो देंवला अशें पर्रीकार म्हणटा. गोंयांत सध्या 268 शाळांनी 15 परस कमी भुरगे आसात. शिरोडेच्या एका शाळेंत एकूच भुरगें शिकता जाल्यार 2 भुरगीं आशिल्ल्यो 5 शाळा गोंयांत आसात. 268 स्कुलां गोंयभर आसा, जातूंत 15 पेक्षा कमी भुरगे आसा. म्हाका जाणून घेवपाक जाय ऑनरेबल मिनिस्टरा कडल्यान की रिजन कितें इतले कमी आसपाक. 2-3 कारणां आसा. ते म्हणजे क्वॉलिटी ऑफ एज्युकेशन प्रोवायडेड इन गव्हर्मेंट स्कूल समटायम इज फार फ्रॉम what we will call satisfactory. This is obviously the one of the reason. Number 2, लोकां भितर एक अशें फिलींग जाला की शहरांतल्यो फेस करून इंग्लीश भाशेन उलोवणाऱ्यो शाळा ह्यो आपल्या भुरग्याक चड वयर व्हरतले. दिस इज अ रॉंग फिलींग, but it gets compounded because the quality of primary education provided in remote village schools is far from mark. तिसरें कारण जें आसा ती फॅमिली प्लॅनिंग गोंयान सक्सेसफूल जाल्यामुळे गांवांत भुरगीं आतां कमी जाल्या. एक पेरंटाक एक नाल्यार 2च आसता. चवथें कारण पेरंटूच पणजे वता कामाक, तो म्हणटा भुरग्याक थंयच्या शाळेन कित्याक घालूं, म्हज्या स्कुटरीचेर बस सकाळचो पळय दाखयता, म्हज्या स्कुटरीचेर बस, हांव तुका वाटेर वता आसतना शाळेन सोडटा. सो ही ट्रायज टू मूव टुवर्ड्स द अर्बनायज स्कूल. गव्हर्मेंट शाळांनी क्वॉलिटी ऑफ एज्युकेशन इम्प्रूव करपाक सरकाराचे तरेतरेचे एटेम्प्ट आहा. सद्या तातूंत भितर एक इंग्लीश टिचर आमी प्रोवायड करूंक सोदता, जी हांवें सांगलें की फाल्यां किंवा परवा ताजी एडवर्टायज पेपरान येतली. त्यामुळे हे सगळे पळय चुकीच्यो गजाली जाल्ल्या त्यो कमी करतले जाल्यार तेकून विथीन 2-3 किलोमिटर आशिल्ल्यो शाळा आमी जाय जाल्यार हे दिता, ट्रॅक्स दिता किंवा टेम्पो दिता भुरग्यांक हांगाच्यान थंय व्हरपाक. भुरग्यांक चलचें पडचें ना. पण त्यो शाळा एकी कडेन हाडल्यारूच क्वॉलिटी इम्प्रूव करपाक येतली. 4 भुरग्यांच्या शाळेन हांव कितें क्वॉलिटी इम्प्रूव करूं. एक मदले आसतना आमी जेन्ना म्हणलें पळय लगेच पेपरांनी सगळे कडेन ठराव येवपाक लागले पेरंट टिचर एसोसिएशनाचे. अरे 100 भुरगीं जर तुमच्या शाळेन आसा जाल्यार कसलें पेरंट टिचर कसलें एसोसिएशन. शाळा पडपाक आयल्या बंद, पण प्रत्येकाचे वेस्टेड इंट्रस्ट तरेतरेचे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.